चल या आगे बढ़े। अरे बाप रे, ओए ओए अगर भाग गए तो इधर आज है, अगर कल भाग गया तो दिवसान खंय टायरो नागेर वयताय, मागीर फुडें वच मरे। सिद्धार्थ दिलीप नायका वांगडा हांव चल्लो एक रायड मारपाक। Just my bro. तुम्ही पोवू शकता लॅम्बो भवानी सिद्धार्थाची भायर सरपाची आसा आता। दाखय रे कशी काडप ती। स्टार्ट मार मर्दी। चा जा मर्दी। फुल हा हाँ ये तो लॅम्बो भवानीची हे झाल्या मरे, लॅम्बो भवानी। ओके सो आता कडकडे ही काढ गाडी बाहेर, कडकडे चलता मरे बरी लॅम्बो भवानी। यो आठ तुझी लॅम्बो भवानी पुढे वरती यो। देखो 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 राह चली जियो रे बाहुबली, हमसे बढ़कर यहाँ कौन, लैम्बो भवानी आएगी। चल या मरे यो मरे। अरे रिवर्सान खो वयता, रिवर्सान खंय टायरो नागेर वयताय, मागीर फुडें वच मरे। हाँ देखो 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 राह चली जियो रे बाहुबली, हमसे बढ़कर यहाँ कौन। हा वो सॉलिड धावता मरे तुझी लॅम्बो भवानी। अरे आम्ही जाऊन असा आयज सिद्धार्थाच्या लॅम्बो भवानीचेर तुम्ही आता पोवू शकता। चल या आगे बढ़े। अरे बाप रे, ओए ओए अरे तमता बड़े हेवी ड्राइवर भाई। सुशागात चले लॅम्बो भवानी। ओय बरो चलयताय मरे तू लॅम्बो भवानी। अरे सगळी वानर्स येना फाटल्यान धावता मरे आमच्या। राखता काय कितें सगळी। हा वय कशी कितें आता ही गचक्या मारता, गचकेन मारता ती पूण चलता। हा वे उजो मनीस गाडी चलयता उजो। हा वयस मेल्या सॉलिड चलयताय मरे तू लॅम्बो भवानी तुझी। अरे कितें जाता रे लॅम्बो भवानीक तुझ्या, मध्येच आवाज बीन करता मरे ती उजो कशी। सिद्धार्थ तू कितें म्हणूंक सोदता हे रायडा बद्दल? हांव कितें म्हणटलो, आयज आमी गाडी कसली चलयल्या लॅम्बो भवानी मरे। लॅम्बो भवानी ओय शेटी वायन्स खंय मरे न्हू? हय मागीर कितें रे काजू बिजू उर्राक बिर्राक मेळटा काय ना हांगा? हय मेळटा मेळटा। आवय तुका आवडटा काय कितें रे? हांव पियाना रे बाबा। अरे बाप रे, सोन्याच्या उतून हांव भानगडीक पडना। शुअर मरे? हय सिद्धार्थ दिलीप नायकाचे घर ते पळय फाटी उरले। आमी वयता आतां फुडें। आमी आतां भायर सरलेले आसा, पळोवू शकता तुम्ही हायवे। परताना मरे तुझी लॅम्बो भवानी। वा 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 हा वय सॉलिड मरे सारको तू उजो मनीस मरे तू सारको। अरे गाइज आमी आतां आसा मेन हायवेचेर पळोवू शकता। सिद्धार्थीन हेल्मेट घालूंक ना खबर आहा मरे? तेका हेल्मेट जाय, तेका हेल्मेट उपकार ना। कित्याक हेल्मेट आपणाच्या जिवा खातीर घालूंक जाय सदी। फाटल्यान पळय
स्टार्ट. आम्ही येलेलो आसा आता भेलपुरी खावपाक. अशें देवपाचें. आवय 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 आवय. लॅम्बो भवानीची राईड दिली हेणी म्हाका सिद्धार्थ दिलीप नायकान. खावया मरे आता आमी. भैया बनाव रे. तुका कितें जाय रे? हाँ एक भेलपुरी बना, एक शोपुरी बना. टिक्का मत डाला मेरे में. हाँ शोपुरी में टिक्का मत डाल. तुका जाय का मरे हांगा तर माझ्या वांगडा हांगाच खावया रे. पळय सिद्धार्थाची लॅम्बो भवानी घेऊन आम्ही कितले पयस येयल्यात ते ना रे. मेन हायवेचेर येयलेला. हय हायवेर येयलेले आसा. तुका परत आता एक नवे हेल्मेट इकते घे. हेल्मेट नासतना ही लॅम्बो भवानी चलोव नाका. ऐकता मरे तू. ही पळय ही नाल्यार मोडटली परत आसली तर ही ऍक्सिडंट जालो जाल्यार मागीर कितें करता. ते कुत्रे तुमगेर आहात पळय ते तुझ्या वांगडा येतात पॉपकॉर्न विकपाक. हा खंय बेरेन येतात. खंय सांग तरी आता. येतात पोती धरता हातीन ते काय तू धरता. कितें सांगना पोती ते धरतात मरे. अरे खंयचे पिक्चर पळोवपाक या म्हणटा. भावा छावा रे ते शिवाजी महाराजाचे. केन्ना या पळोवपाक. आयज पळोवया मरे आता कितलो टाइम जाला तेजे वयर आहा. तू लॅम्बो भवानी चलय धरतले म्हाका जाल्यार या. तुझी लॅम्बो भवानी. माझे लॅम्बो भवानीचेर तुका बसपाक जातले ऊच आहात फाटल्यान. जातले जातले या. टिक्का मत डाल रे भैया नहीं तो सब निकल जाएगा टिक्का बाहर. थोड़ा भी नहीं रे बाबा थोड़ा भी नहीं. अरे माइनस ये इधर रोज आता है मेरे खाने को ये. तू आजी आया तू हांगा सद्दी येता मरे खावपा. येता. अगर ये भाग गया तो इधर आज आया. अगर कल भाग गया तो कल क्यों भागेगा रे तू. बोल इसे. मैं इधर से कल सच में जाएगा मतलब अलग जा रहेगा. और इधर कौन आएगा बाद में. हाँ पहले हमारे भाग जाएगा वो. अगर ये भाग गया तो मैं किधर से ढूंढूंगा कि वो बेलपुरी वाला कौन सा है. क्या गुंडा बनेगा रे. देखा हमारा ऐसा ही करता है. क्या गुंडा बनेगा. डायलॉग के डायलॉग मारता है वो. एक मूवी देख के आता है हमारे दिन रात वही बड़बड़े रहता है बाद में. हाँ कोणी गाडी शिकयला त्याचं नाव असा प्रितेश काय बरी गाडी शिकयला पळय तेका. हांव त्याच्या वांगडा अक्षरशः हायवेर वचून येयल्लो आसा. कांयच ना बिंदास बसपाचें त्याच्या फुडल्यान. केदी व्हडली देवती पळय ही काय बरो चलयता पळय तो गाडी. सुशेगाद सारकी ना रे. सिद्धार्थ बरी चलयना तू गाडी. तेच्या घर तुमकां दाखोवंक शकता खंय ते. कोणाचे रे. प्रितेशाचे कोणी गाडी चलयला ते. शिकयला ती. इतलो बरो शिकयता तो गाडी. डेंजर मरे न्हू. म्हाका शिकयतलो रे तो काय ना. तू व्हडला न्हू. व्हडले कितें रे व्हडलं. तू धाकटो तो. अब तो बड़े डॉन हो ना. अब तो बड़े डॉन हो ना. छोटा डॉन. छोटा डॉन. तू छोटा डॉन रे ना. अरे ही लॅम्बो भवानी हांव चलयत जाल्यार हांव घेवन झाडांनी पडटलो दिसता तुजी. हय न्हू. हय. सो गाईज आयचो तुम्ही व्लॉग पयला आसतलो न्हू आमचो. आमी गेल्लेले बायक रायड करपाक हांव आनी सिद्धार्थ. आनी तेज्या वांगडा रायड करपाची एक अलगूच फील न्हू का. आनी रायड करून इतली मजा येयल्लेली आसा तुका सांगू शकना. सो गायज तेजे जजमेंट आसा पळय त्या भुरग्याचे इतले लवली आसा खबर आसा. तो हायवेचेर घेवन गेल्लो म्हाका. आनी डिजेबल जे आसा पळय भाव भयण आमचे तांकां न्हू लायसन्स मेळना अशें हांवें आयकलां. थोड्यांक लायसन्स मेळना सो ताका ती नॉन गियर्ड म्हणजे नॉन रजिस्टर्ड ईवी ती तो चलयता तो. ओके सो ती ताका चलोवपाक काय अशें प्रॉब्लम ना. चिल्लर पार्टी येयल्या सगळी सामान घेवन आपणाचें खावपाचें. लाया रे चिप्स लाया. पूरा चिप्स का बंडल उठा लाया. पूरा बंडल ही उठा के लेके आया तू. दुकान ले आया. बाप रे. तुम्ही
हांव कितें म्हणटालो की हांव गेल्लो रायडाक सिद्धार्था वांगडा इलेक्ट्रीक स्कुटरीचेर आनी ती जी इलेक्ट्रीक स्कुटर आसा खबर आसा ती नॉन रजिस्टर्ड आसा आनी हांवें एक्सपेक्ट करूंक नासलें की तो इतली बरी गाडी चलयता म्हणून न्हू मातशें अशें सो हांवें न्हू एक्सपेक्ट करूंक नासलें की तो इतली बरी स्कुटर चलयता म्हणून आपणाच्या घरा कडल्यान तेणी हायवेर व्हरोन फुडें वचोन न्हू आमी भेलपुरी खावन येयल्लेले आसा एक अलग एक्सपिरियन्स तेज्या वांगडा आनी अशें न्हू हांवें केन्ना फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स केला की तो जे तरेन तो भुरगो आसा पळय तो इतली बरी गाडी चलयतलो म्हणून म्हाका खबर ना तेजी म्हाका मम्मी सांगताली की तो तिका घेवन खंय फेरी बोटीन पासून वचोन खंय तरी चोडणा वचोन येयल्लो आसा शिवोले वचोन येयल्लो आसा न्हू ओल्ड गोवा वचोन येयल्लो आसा पणजे वचोन येयल्लो आसा आनी बरी चलयता गाडी तेका एकदां सांगल्या पुरो बाबा अमक्या जाग्यार ती वाट सांगूंक जाय आतां तेका तर समज ओल्ड गोवा वयता वाट खबर ना तेका वाट सांगूंक जाय अमके लेफ्टाकसून वच रायटाकसून वच आनी तो इतली बरी गाडी चलयता म्हणून हांव खरेंच शॉक जाला न्हू इतली चड बरी गाडी चलयता सारकी हिसपा भायर बरी चलयता गाडी आनी दुसरी गजाल मेन म्हणटा ते आमी न्हू आउटडोर व्लॉग्स करपाचे आसा स्विमींग पुलाचेर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आमी हे 3-4 दीस रावलेली कित्याक अंकिताकूय बरें नासलें जिवाक म्हणून आनी आमचें न्हू एक काम चालू आसा हांगासर सो ते कामा खातीर न्हू आमकां भायर सरोंक मेळना सो आफ्टर ते जे काम आमचें क्लियर जातलें न्हू आमी मागीर रेडी टू गो न्हू गो आमकां मिस्कूय बाबडे वाट पळयता शिरोडा केन्ना येतली आमी थंयसर आमी केन्ना मजा करतली न्हू सो मिस्कूच्योय बाबड्याच्यो कसल्यो तरी एग्जामी आहा कसल्यो एग्जामी तेज्यो कसल्यो तरी एग्जामी आसा ते एग्जामी जाले काय मागीर आमी चल्ली भायर भोंवपाक न्हू एग्जामी जाल्या काय एग्जामीच्या पयलीं ना आनी येस तुमकां कोणाक तुमी पयला आसतले की आमचे जो डिजेबल फॅमिलीन टायरॉन आनी वियोना आसा यू नो दे कूक ते आपणाच्या घरान कूक करता जेवण बिवण रांदता सगळे घरातली सगळी कामां करता तुमकां पळोवपाक जाय सिद्धार्थ कसो रांदता पळय तो ऑर एल्स कितें करता ते पळोवपाक जाय जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान आमकां कॉमेंट करा की यू नो सिद्धार्थाक रांदता तो पळोवपाक जाय म्हणून जाल्यार हांव हो व्लॉग न्हू फाल्यां घालता 1000% न्हू कितें म्हणूंक सोदता तूं बरें दिसता तो रांदता बी ते पण न्हू रे अवी नाजाल्यार थोडे आसतात न्हू थोड्याक रांदपाक बीन हात पांय आसतना ते वावरनात यू नो आपणाची कामां करिनात बट स्टील सिद्धार्थ रांदता बीन सो तुमकां तर पळोवपाक जाय सिद्धार्थ कसो रांदता घरातली कामां कशी करता आपणाच्या पॅरलायज डॅडीक कसो पळयता जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान घाला कूक सिद्धार्थ म्हणून #कूक सिद्धार्थ जाल्यार अशें घाला की आमकां कुकिंग ब्लॉग पळोवपाक जाय विथ सिद्धार्थ न्हू आमी मागीर तो फाल्यांच्या व्हिडिओन घालया तुमकां फॉर शुअर 1000% घालया आनी तेजे इलेक्ट्रीक स्कुटरीक न्हू मातसो इशू आहा कितें तरी पार्किंग मोडासून ड्रायव्ह मोडार वयपाक ताका मातशें कितें तरी त्रास जाता सो हांवें मॅकानिका कडेन उलयल्लो आसा सो तो बाबडो जेन्ना फ्री आसतलो आमी थंय वयतले आनी कामां करतली तेजे उजो सारकें न्हू मागीर तो चल्लो आपणाची लॅम्बो भवानी घेवन पणजे बिणजे धूम धूम करीत वयतलो सारको ओके सो दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल गायज आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा कॉमेंट सेक्शनान तुमी नेवे आहात एंड कॉमेंट करा आनी सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता ते न्हू आमी मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ टिल दॅन बाय बाय.